चोडणा रायबंदरा सुरू जावपी रोरो फेरी खातीर शुल्क आकारल्यात। ते प्रमाण थळाव्या दुचाकीवाल्यां खातीर ही सेवा मोफत आसतली, मात चारचाकी गाडयांक 30 रुपया शुल्क, ते भायर कमर्शियल चारचाकी गाडयांक खातीर 100 रुपया शुल्क आसतले। तशेंच पर्यटकांक खातीर वट्ट 300 रुपया रोरो फेरीचे शुल्क आसतले। हे विशीं सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या अशें न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले हांणी सांगिल्ले। मात फेरीचे शुल्क लोकांक मान्य ना। सरकारान आकारिल्ले शुल्क फाटीं घेवचे म्हूण चोडणेच्या थळाव्यांनी शुक्रारा स्वाक्षरी मोहीम घेतली। शुल्क फाटीं घेवचे म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करतले अशें थळावे सांगतात। आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन साइन करून कॅम्पेन घेवन सीएम सराक रिक्वेस्ट करता आमचे पळय ग्रीव्हन्सीस आहा, फेरी प्रायसीस पळय डिसायड केल्ले आहा, इट वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक। पब्लिकाचे इंटरेस्ट आसना, इट इज गोइंग टू ईट इनटू आवर पॉकेट्स एंड सगळ्या लोकां कडेन अफोर्ड जायना 30 रुपीज एकदा केन्ना वयताना 30 टू गो एंड 30 टू कम ऑर फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हेकल लायक अ ऑटो रिक्शा, लगेज कैरियर representation or put a letter to the government, especially to the Chief Minister of Goa. If is Motkan Yatro, whoever is affected by this hike in the ferry prices should be taken into consideration. So please to take their voices to the CM's office. We have undertaken this signature campaign. Here itself we have got almost nearly about 500 signatures. The signatures which I have taken so far, you can say 98% of the signatures are of the cars. Okay. तुम्ही यो वच करपी डेली? ना आता ना आम्ही चले आसा। हां, ओके। पण आमकां जाय 20 रिड्यूस करून जा। सॅटिस्फाईड ना। जी गव्हर्नमेंटान रेट दाखयल्या सांगल्या ती तुमकां मान्य आसा? ना, तितली रेट मातशी आतां उलोवन पळोवंक जाय आनी कितें बरें जाता पळय तें। ओके ओके, मातशी उणी केल्यार बरी। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार।